फोंड्याचो राजेश वेरेकार शुक्रारा गोंय फॉरवर्ड जालो. राजेश वेरेकारान फाटली विधानसभा वेंचणुकेक अपक्ष उमेदवार म्हूण रावल्लो. आयज तो गोंय फॉरवर्ड पक्षांत प्रवेश करता. वेरेकार पक्षांत आयिल्ल्यान फोंडे मतदारसंघात आमच्या पक्षाचें काम वाडोवपाक ताची खूब मदत जातली. वेरेकार आयज आपल्या कार्यकर्त्यां सयत गोंय फॉरवर्ड पक्षांत प्रवेश करतात. हांव तांचो पक्षांत स्वागत करतां अशें पक्षाचो मुखेली विजय सरदेसायान सांगलें. बाब राजेश वेरेकार आनी ताजे फोंडेचे सगळे सांगात्यांक गोवा फॉरवर्डाचे फॅमिलीन वेलकम करपाक खूब आमकां उमेद आहा. राजेश वेरेकार हो एक बरो सोशल वर्कर जो एक इलेक्शन गेले खेपे उबो रावन इंडिपेंडंट म्हणून खूब मतां घेतिल्लीं आहा ताणें. ताजो बापूय 1988 ते 1998 मेरेन महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचो एक सिनियर आमदार म्हणून गोवा लेजिस्लेटिव्ह असेंब्लीन आमदार म्हणून आशिल्लो. आमी जेन्ना गोवा फॉरवर्ड पक्ष स्थापन केलो तेन्ना आमचो उद्देश असो आशिल्लो की सगळे गोंयचे समाज, सगळे गोंयकार समाजाचे घटक हांकां आमचे पक्षान आमी रिप्रेझेंटेशन दितले म्हणून. राजेश वेरेकारूय बी एक गोंयचे विशिश्ट समाजाचो एक घटक. वेरेकार जरी गोंय फॉरवर्ड पक्षांत आयलो आसलो तरी आमी भाजप पक्षाक खंयच दुखोवचे ना अशें सरदेसाय म्हणटा. हें आमी जें कितें करतात आमी पक्ष आमी आमचे भशेन बांदतात आनी दूरदृश्टीन बांदतात. फाल्यांचेच चिंतून करनात. आमी एक व्हडलो एक लॉंग टर्म प्लॅनान आमी करतात. गोंय फॉरवर्ड पक्ष येता त्या लोकसभा वेंचणुकेक भाजपाक तेंको दितले तशेंच तांचे दोनूय उमेदवार वेंचून येवचे म्हूण प्रयत्न करतले अशें विजय सरदेसायान जाहीर केलां. फोंड्याचे आमदाराक आमी डिस्टर्ब केलो जाल्यार खंयच्याच दुसऱ्या पक्षाक अदर दॅन द काँग्रेस पार्टी कांय डिस्टर्ब जावपाची गरज ना. एक जालें. दुसरें, राजेश वेरेकार हो लोकसभेचो कॅन्डिडेट न्ही आनी हांवूय बी न्ही आनी आमचे हांगा कोण आहा तेय न्ही. आमी सांगिल्लें आहा की लोकसभेक आमी NDAचे घटक आसतले, सो थंय आमी तांकां सपोर्ट करतले. कोणाक तें डिस्टर्ब जावपाची गरज ना.